आता पळय त्यांचे उमेदादीचे कितें इलिगल कन्स्ट्रक्शन कितें आहा ते तेंचो मॅटर. आमचो मॅटर इतकेच आमी फक्त येयले आमच्या गांवकारांक लागून. फाल्यां सगळे अशेंच तर भायले बाउन्सर बिन्सर हाडून तर आमच्या गांवकारांक मारूंक लागले आनी हे सगळे दिल्लीकार येवन तर आमचे कोमनीदादचे व बाकीच्या प्रॉपर्टीन तर कब्जा केलो जाल्यार आमच्या गांवकारांचें उरलें कितें. म्हाजो एकूच मुद्दो की जे पळय हे कोणी बाउन्सर हाडलेले कितें हाडलेले ते पयलीं तेंच्यांनी चिंतपाचें बाबा ते खंयच्या गांवांन येयले कितें येयले ते. आमी आतां आमच्या हेणी सांगलां आमी आल्दोनकार आमी कोणाक भियाना. ते बाउन्सर बिन्सर हाडटा पळय ते सारके तुमी चिंतून हाडा. आमी गांवकार सगळे एक आसा. तुमच्या प्रोजेक्टाचें कितें आहा तें आमकां पडलां तें इलिगल कितें तें कोमनीदादीन पळय तें कितें फायल केलां तें पळयतले. बट आमचो मुद्दो एकलोच की आमच्या गांवकारांक मारूंक तुमी बाउन्सर हाडूं नाका आनी बाउन्सर हाडून तुमी हांगा दादागिरी करूं नाका. ही दादागिरी आमी गोंयकार गोपोवन घेवचे ना. अशे दिल्लीकार येतले आनी हांगा तर चिंततले की बाउन्सर हाडून आमचे कोमनीदादचे मेंबर आहा आमच्या गांवचे भुरगे आहा पळय हांकां धमकी दितले हांकां मारतले जाल्यार हें तेंचे कडेन जावपाक ना. कित्याक आमी गांवकार आनी आमचे आल्दोनकार तरी एक आहा आनी आमी आमचे कोमनीदादी कडेन आसतले. कित्याक ते सांगता कित्याक हे जे आमचे कोमनीदाद आहा फातर्नाल ते खूब हेल्पफूल. आमचे मसुंडेक म्हूण आमच्या देवळांक म्हूण सगळ्यांक आमकां हेल्प केला तेंच्यांनी. आमचे चर्चीचे हेका सगळ्या असल्या लोकांक आमी सदांच सपोर्ट करतले. आनी हे जे बाउन्सरांचे कितें प्रकरण आहा पळय हांव मागता पुलिसां कडेन की तेंच्यांनी इमिजिएटली आतां ते 4 जाण कोण तेंचे स्टाफ आहा तांकां पळय दवरल्या पळय तांकां एटॅच करपी आनी बाउन्सर कोण पळय हांगा येयल्ले पळय ते पोवन गेले शेतानसून ते सोदून हाडचे. फाल्यां सगळे आमच्या गांवचा लोक तर एक जावंक ना जाल्यार हांकां मारतले आसले 4 जाणांक. मागीर ते कोणाक सोदतलो आसलो मागीर ते अंजुना बिंजुना पळय जाता पळय प्रकरण तयार जातलें आसलें. मात आमी हांगासर कितें आहा तुमचे इलिगल कन्स्ट्रक्शन तुमी पळोवन घ्या. गांवकारांक तर कोण हात लावंक येयलो जाल्यार आमी फाटीं फुडें पोवचे ना. आमी सीएमा कडेन मागणी करता की बाउन्सरांची जी पळय हें आसा पळय सिस्टम ती मातशी बंद करची. तेणी खंय तरी लक्ष घालचें हेजेर. कित्याक तो होम मिनिस्टर आनी सद्या तेजें काम खरेंच बरें करता आनी हे कोण बाउन्सर येयल्ले तेणी मातसो सीएमानूय हेचेर प्रेशर घालून पियाक सांगचो. कित्याक म्हाका दिसता तेंच्यांनी आमदाराकूय फोन केल्लो ते म्हणटाले आमदारान कितें योगा करूंक जाय म्हणटा ते आनू तो बरो ना कितें म्हणटा. सो आमदारानूय हेचेर पळोवचें मातशें तो बरो जालो काय. हांव देवा कडेन मागता बेगीन बरो जाल्यार पुरो म्हणून बरो ना जाल्यार आनी मातशें हे कोण बाउन्सर येयल्ले ते हेचेर फायंड आवट करचें. तुमकां आतां फुडें वचोंक मेळचें ना जाल्यार सगळे दाखय रोड कितलो आसलो एक्सायज कितले आसले ते लॉ मार्क आहा पळय आतां हे एडिशनल आनी तेंच्यांनी 3 to 4 मिटर्स भायर घेतला. एडिशनल हो पळय ह्यो आतां मार्क केला पळय तितलोच आसलो हेजे वयर रोड ना हो हांगापर्यंत आसलो. हय आमी इतले येवपी वचपी डेली आमी शेत करपी मनीस आसा. 4.5 कितलो आमी जशें आतां तुमी म्हटलें की आमी तुमी सरपंचाक फोन केल्लो आतां सरपंच येवंक ना फाल्यां सरपंचाक बीन मेळपाक वचपाचें. पळय आमी आतां सरपंचाक हांगासर